गांधी हत्येची परत चौकशी जावची म्हणून सुप्रीम कोर्टा मुखार याचिका आयल्या। कोर्टान आधार करूंक आदलो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरणाक अमिकस क्युरी नेमला। मुंबईचो अभिनव भारताचो ट्रस्टी पंकज फडणीसाचे PILचेर 30 ऑक्टोबराक फुडली सुनावणी जातली। हायकोर्टान ताचे PIL भायर मारिल्ले। 30 जानेवारी 1948 गांधीजीची हत्या जाल्ली। फडणीस म्हणटा गांधी हत्ये फाटल्यान गोडसे एकलोच नाशिल्लो। हे प्रकरण पद्धतशीर गुटलायलां। फर्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्यावेल्यान राजकारण नाका म्हणून बांदोड्या पंचायतीन आतां स्पश्ट केलां। सरपंच म्हणटा थळावो आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकारान तांकां किल्लो सारको करून दिता म्हणून उतर दिलां। फाटल्या दिसांनी पावसांत किल्लो कोसळिल्लो तो रिपेरूय करपाचें काम PWD खात्यान खंय चालू केलां। आपणे किल्ल्याच्या कामाक हात घाला म्हणून 4 दीस फाटीं गोविंद गावडे उलयल्लो। सरकार या नात्यानं ह्या किल्ल्याची डागडूची जेवढ्या वेळेत जेवढ्या कमीच्या कमीत आपण पूर्ण करू अशी ग्वाही मी यावेळी शिवसैनिकांना देतोय। आणि त्या संदर्भात काही जर तुमचं सूचना असेल, जर सजेशन जर असेल, तुमचा काही सल्ला जर सुद्धा असेल तर त्यावेळी आपण मुक्तपणे मांडू शकतो। लिमिट सध्या ऑलमोस्ट इट इज 1,91 lakhs बट इट विल शूट अप टू 2.5 crores एज पर द नवे ह्याच्याप्रमाणे। 2.50 lakhs अप्रॉक्सिमेट युनिक बी कितें बसयलेली हांगा हय जे जो सामको आधुनिक जे काही गोष्टी आज आमचे कडेन उपलब्ध आसात त्या संदर्भात सगळ्यो काही गोष्टी या ताजेच पर्यंत पावित्र्य आमी जपतले। GTDC ऑफिसरूय हांगा उपलब्ध आसात। तांचे कितें तांकां आमी इतल्याच खातीर आपल्याला एस्टिमेट म्हाका रिवायज करपाक जाय, कारण कितें करतले ते परत तोडफोड जावपाक जायना, त्या संदर्भात दखल घेवपाक जाय। तो ह्या किल्ल्याचे जर आमी आतां इन्स्पेक्शन केलें पळयलें सगळ्याक जाल्यार सगळे सायडीन फुटां गेल्ली आसा। ती फुटां नवीन बांदचो, कारण हो आतां अशेंच उरता जाल्यार पोर्शन थोडो पोर्शन पडटलो, परतून ते मेंटेनन्स घेवचे पेक्षा फूल हो बांदून दिवचो अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता। आनी आमी आमच्या आमदार सुदीन ढवळीकर गोंय राज्याचे बांदकाम मंत्री, तशेंच टुरिझम मिनिस्टर, तशें आमचे मुख्यमंत्री हांचे कडेन आमी विनंती करता की आमकां हो किल्लो बऱ्याचे बरो मेंटेनन्स करून हेचे आमचे कडेन सोंपयचो आसा। किल्लो येता ते टुरिझमाचे अंडर आनी आमच्या MLAन आमकां सांगलां की टुरिझमाचे अंडर आपूण खंय तरी बांदपाचो, जाल्यार PWDचे अंडर कितें जाता तिका हेल्प करपाचो अशें तेजे विचार। ऑलरेडी तेणें सगळे आपण प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणटा तो प्रोसेस स्टार्ट केला ना, पूण आमच्या आमदारान सुदीन ढवळीकरानूय आमकां सांगलां की आपलो प्रोसेस चालू आसा म्हणून। दोन्ही कडल्यान कशें जातलें म्हणून त्यांची आता तेणें ही गोष्ट आसा ती आमी चवथी कडली गोष्ट त्या टायमार तेणें सांगलेलें आपूण आपली तयारी चालू आसा म्हणून। आतां तेणें मदींच गोविंद गावडेन जर कितें सांगलां ते म्हाका हेजें कांय खबर ना। गोविंद गावडेन केलेलं तुमकां काय प्रॉब्लेम ना, काम जावचें लोकांक लागून ओपन जावपाक जाय न्हू तें मेन आमचो उद्देश आसा की हो काम हांगा जावचें, कारण हितून आमकां राजकीय कांय आमचो हेतून ना की बाबा कोणाक टॉर्चर करतले, कोणाक दुखयतले, हेजो कांयच अर्थ ना। आता सध्या काम चलता ते कोणाच्या अंडर चलता? PWDचें काम चालू आसा, कारण इतलोच पोर्शन तो पडलेलो, तो आमी लास्ट टायम तोच पोर्शन पडलेलो आनी त्या टायमार आमी सुदीन ढवळीकराक सांगलेलें की अशें जाला, त्या टायमार बिल्डिंग्साचे अंडर तेणें बांदून घेतलेलो। आता पर्यंत फक्त 50,000 हय ते बी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तेन्ना हांवें मागलेलें, कारण हांगा हो किल्लो आसा तो काळखान उरता, तेन्ना हे मेंटेनन्साक लायट मेंटेनन्साक लागून आमकां कितें तरी ग्रँट तुमी प्रोवायड करचो असो म्हणून तेंचे मागलेलें। त्या उपरांत काय तेजे नंतर आमकां कांय तेंच्यांनी दिवंक ना। गिव एक ब्रेक।